फार्माक किती प्रकार घडलो नेमको? म्हजें नांव नितेश भंडारी, डेप्युटी सरपंच सावड्डेचो. आनी हे आमगे सावड्डे दाबाळ हे किल्लपाल गांवां आनी सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी हे फार्म पडटा. ह्या फार्मा आमची वाड्या वयली फॅमिली एक फॅमिली टुरा अशें म्हणून हांगा न्हांवपा येयली. येताना ती न्हांवन स्विमींग पुलान ती चेंजींग रुमाक गेले आमचे एक 14 वर्साचे बाय. आनी तितून भितर हे जे फार्माचो एक स्टाफ येवन थंय तेका ते पळोवपा लागलो. तेणी बोवाळ केलो आनी हें केलो आनी पुलीस कंप्लेन दिली. पुलिशे वयताना ते चेडवान सांगलें 14 वर्सां खरें ते चेडवा वालोर दिता की कंप्लेन कर म्हणून हांव आनी ताका भितर उडोवपाकच जाय अशें म्हणून. खरें ते चेडवा वालोर दिता आनी हांव तरी पूण हांव आमची गव्हर्मेंटा आनी ऑथॉरिटीक सांगूंक सोदता आनी आमचे आमदार गणेश सावकारा आनी आमची सीएमाक की असली फार्माचे तुमी कारवाई करची आनी अशें घडची न्हू आनी ह्या ओनराचेर बीन स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची अशें म्हणून. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.